सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची न्हय 10:30 जाल्ली आसा आनी अशा तरेन आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो स्टार्ट करता. खरें सांगूंक न्हय जाल्यार 2 दीस काय व्हिडिओ बीन शूट करूंक ना. 2 दिसां उपरांत आयज खंय तरी हांव व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो आसा. म्हटल्यार जितले बी व्हिडिओ आसले न्हय ते क्लियर केले आनी 2 दीस बरो सुशेग घेतलो. कारण हालींच्या दिसांनी तुम्ही नोटीस केलेत आसतले ट्रॅव्हल भरपूर जाता, हांगा वचप थंय वचप. सो म्हटलें चल 2 दीस व्हिडिओ बीन काय करया नाका आनी जाय बीन आसल्या कारण कमर फाड एक जाल्ली सामकी आनी डेली न्हय गाडयेन ट्रॅव्हल बीन करप म्हटल्यार जीव काबार जाता सामको. एक दीस गेली आमी मोरजीम, दुसरे दीस पेणजीम गेली. आनीकूय थोडेशे प्लॅन असले ते मागीर कॅन्सल केले कारण जायना जाल्यार जीव भरपूर जॅम जाल्लो आनी बॉडी बीन पेन जाताली. सो आयज खंय तरी हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता आनी आयजूय तसो रेस्ट मोडूच म्हाजो ऑन आसा. म्हटल्यार सद्या म्हटल्यार रेस्ट करया. होप्यात हॅरी आसा, दार बंद केला न्हय व्हिडिओ करता म्हणून ताका डिस्टर्ब जाता. सो मम्मी एक्चुली हे करता, मॉब मारता भितर. सो ताका लागून आमी भायर बसल्या आनी आयज म्हटल्यार व्हिडिओ स्टार्ट करया. आनी आयजूय रेस्ट मोड म्हाजो ऑन आसा. आयज मातशें स्वताक पॅम्पर करतलें हांव. पळयात हेचे करामती पळयात. दार ओपन करूंक जाय म्हणून राव मातसो, तिका काम करूं न्ही कितें. सो आयज म्हटल्यार मातशें स्वताक पॅम्पर करतलें आनी तशें आसलें तशें 2-3 दिसांनी परत मागीर परत बॅचीचें काम जातलें. परत आसलें तशें मसाल्याची बॅच स्टार्ट जातली. आनी सद्या आमच्या हांगसर पावस बीन पडपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. कालच्यान पावस पडटा, आतांय बीन पावसाचें वेदर आसा. सकाळीं पावस पडोन गेलो अशें तरेन. आनी च्या बीन पिवन बसले आमी. हांव आनी हॅरी बसला. हॅरी बसला हो पळयात आमचो हॅरी. हॅरी ए हॅरी हॅरी भायर घातलो तुका, ताका भायर घातलो. सो आतां थोडोसो म्हटलें हेअरकट बीन घेतलें. मातशें हेअरकट करतलें हांव. मम्मीच करता, हांव पार्लरान बीन तशें कांय वचना. फेस स्क्रब करतलें. सो स्वताक पॅम्पर करतलें. कालच्यान एक्चुली प्लॅन करता. काल मेहंदी घालपाचें आसलें बट पॉसिबलूच जायना जालें. सो म्हटलें चल आयज घालया कारण फाल्यांच्यान परत बिजी आसतलें. फाल्यां एका प्लेसीर वचूंक जाय ताका लागून. सो अशें तरेन आसा. हॅरी भायर घातलो तुका खंय रे? मम्मीन भायर घातलो, ताका भायर घातलो मम्मी. उगड म्हणून सांग मम्मी, उगड म्हणून सांग. मम्मी दार उगड गे, हॅरी वाट पळयता. मम्मी कान पळयात कान. मम्मी ए मम्मी, मम्मी दार उगडी ना, उगड म्हणून सांग मम्मी. तस्सो बसून रावतलो हांगसर आतां पळयात बसलो तो. सो अशें तरेन आतां मम्मी कडसून हेअरकट घेतलें. हांव मातशें शॉर्ट करतलें. खूब दीस जालो प्लॅन आसलो बट कामाच्या निमतान जायत नासलें आनी कामाच्या हितून फेस पळया केंसांचो हे पळयात कसो जाला. एकदम केंस रफ जाले. ऑयलिंग बीन सारकें ना न्हय ताका लागून आनी फेसाची हालतूय. सो पयलीं हेअरकट घेतलें, मागीर ताच्या मागीर मेहंदी घालतलें आनी ताच्या मागीर स्क्रब बीन लायतलें. मागीर दुसरो लिप स्क्रब करतलें. अशा तरेन प्लॅनिंग आसा म्हाजो. ओके, सो दाखयता कशें कितें स्वताक पॅम्पर करता तें. चला वेदर दाखयता पयलीं. बरें आसा, सकाळच्यान पावस पडटालो. वेदर बेस्ट आसा सामको, थंड सामको. पळयात दाखयता तुमकां. बारीक बारीक पावस ना शिवरता हांगसर. कसो बसला पळयात हो पळयात कसो बसला पळयात आनी वाट पळयता मम्मी केन्ना दार ओपन करता काय म्हणून कितें. आनी एक्चुली ना हांगसर म्हज्या झाडांची कॅर करूंक पावना. सद्या हांव उदक घालूंक जाय आसलें. आयज सगळें काम करतलें आनी मागीर मातशें उदक बीन घालतलें. एक न्यू झाड आसा तें लावंक टायमूच ना म्हाका, ताका लागून उदकान दवरला. बेश्टें उदकान अशें हें केलां. आनी एका व्हिडियोन तुमी पयलीं आसतलें हांवें कणगी हे केल्ली उदकान घालून. ट्रेंडींग आसा सद्या. सो म्हटलें ट्राय करया. सो इतली वाडली जाणा ती ही पळयात भरपूर अशी वाडलेली आसा. म्हटल्यार मनी प्लांट जे आसता न्हय त्या टायपचें जाता मागीर तें हें पळयात अशें. आनी बाकी अशे तरेन हेंकां बीन आतां उदक घालतलें हांव. हें पळयात ही आसा म्हाजें मनी प्लांट. सो अशे तरेन भरपूर जाणांक म्हाजी झाडां लायक. सो ताका लागून थँक्यू. बाकी हांवें भितर थोडी दवरल्या. सो अशे तरेन. आनी हें म्हजें एक्वेरियम. पावसा पयलीं एकदां क्लीन करूंक जाय. ते दीस केलें, परत एकदां क्लीन करूंक जाय. आनी आयचो वेदर कितेंसो असो आसा हो पळयात. भायर पावसान न्हय काळोख गेला
आणि बारीक बारीक पावस नाही शिवारता. सकाळी पडून गेलो, हांव उठोकूच नासलें त्या टायमार. पडटालो सकाळी पावस आणि आतांय बीन बारीक बारीक शिवारता. बरें आसा वेदर एक्चुली आयज. थंड सामकें दमट पावसाची आणि बरें दिसता. वारो मारता थंड सामको. आयज भायर मम्मीन कांय सुकत बीन घालूंक ना कारण सकाळच्यानूच पावस चालू नाय तेका लागून. अशें नाय हांव आतां हेअर कट करून घेतलें. हे पळय सद्या इतलें आसा. हांवें एक्चुली कितले फावटी नाय केस कट केल्ले आसा. बऱ्या तरेन वाडटले आसले आनी हांवें हेअर कट केला ना. एका खूब जाणां मागीर कमेंट बॉक्सान म्हाका हे करतात, कित्याक कट करता, तुजे केस स्ट्रेट आसा, बरें आसा म्हणून. बट नाय, म्हाका तेंची केअर घेवंक तितली मेळच ना कामाच्या हितून. आणि मदीं मदीं केन्ना एक्चुली कट करूंक जाय, बारीक बारीक ट्रीम करूंक जाय. सो आतां करतलें हांव कट. हे पळयात. आणि त्याच्या मागीर मेहंदी घालून घेतलें. मदीं मदीं केन्ना मेहंदी घालतालें हांव, बट हालींच्या दिसांनी नो टायम. ओके, तर दाखयता तुमकां कशे तरेन मेहंदी मातशी करून दवरतलें हांव आनी मागीर घालतलें. पळयात, बरी गरम उदकान ती हांवें मिक्स करून घेतली. म्हटल्यार जेन्ना बी हांव मेहंदी घालता न्हय तेन्ना गरम उदकानूच मिक्स करता, म्हटल्यार थंड पडना मागीर. आनी अशा तरेन ती रेडी करून घेतल्या. चड अशी रेडी करून घेतल्या कारण बाकीची मागीर हांव मम्मीक सांगतलें तूं यूज कर म्हणून, म्हणजे ती काय मातशें पॅम्परींग सामकें. सो हे पळयात अशा तरेन आनी सगळें हाडून दवरलां हांवें. सो बरी रेडी जाल्या पळयात. तर काही सांगसर नाही, सगळ्यात पयलीं हांवें टी शर्ट जे आसा न्हय ते चेंज केले. जुने अशे टी शर्ट घातले कारण आतां मेहंदी घालतले न्हय ते मागीर सगळे टी शर्टाक लागता आनी मागीर परत ते टी शर्ट यूज काय जायना. तेका लागून म्हटलें हे टी शर्ट घालया. म्हाका न्हय केन्नाय जर हेअरकट बीन करूंक जाय न्हय जाल्यार हांव स्पेशली म्हाज्या मम्मीकूच सांगता मातशे केस जे आसा ते कट कर म्हणून. पार्लरान अशें वचून केन्ना कट केलें अशें म्हाका चड यादूच ना. केलां आसतलें हांवें स्पेशली जेन्ना खंय लग्नाक बीन वचूंक जाय तेन्ना. बट हांव चडान चड न्हय घरच्या घरांत अशें हेअरकट घेता आनी तोय बीन स्पेशली मम्मी कडसूनूच घेता कारण म्हाका तो मोमेंट खूब लायक आसता आनी म्हाका खूब बरें दिसता की अशें मम्मी कडसून हेअरकट बीन घेवप. सो अशे तरेन हांगसर म्हजो हेअरकट जाल्लो आसा. कसो आसा हे कमेंट करून मुद्दाम सांगात. ओके, हाय करता तुमकां. गुड मॉर्निंग. तर काय अशे तरेन मम्मीन म्हाजो हेअरकट केल्लो आसा. हो पळयात. सो बरे तरेन कट केले. आतां फटाफट हांव न्हय मेहंदी लावन घेता कारण खूब रफ जाले केस. इतले रफ जाणा कारण धूळ सामकी न्हय, डस्ट बीन ट्रॅवल केलें काय. सो बऱ्या तरेन जालें पळयात. सो मागीर कंडिशनर बीन करतलें. तर चला आतां आमी कितें करुया, मेहंदी लावन घेवया. म्हाका आनी न्हय खंय भायर वचपाची आनी गरज ना. घरांतल्या घरानच पार्लर हो पळयात. आतांच न्हय, पयलीं सुद्दां. पयलीं म्हजी मामाय हेअरकट करताली न्हय काय. आनी दुसऱ्यांक कातर बीन लावंक अशी दिनासली ती. ल्हानपणा पासूनच म्हाका ती संवय जाली. मामाई म्हजी बॉबकट बीन तीच करताली आनी तिका लायक नासलें अशें कोणी अशें कातर बीन दुसऱ्यांनी केसांक लायिल्लें. म्हाजेच अशें न्हू, बाकीचे कजन्स सुद्दां मागीर तीच करताली मामाई. मागीर मागीर मम्मी करपा लागली. तुका दवर थोडी, तुका लाव सोमती. म्हाका ना लाय म्हटल्यार लावची ना, मागीर लायता हांव तुका न्हांवच्या टायमार. मातसो गो दवर आनी मागीर न्हांवपाक चल. एक्चुली म्हाका हिना मेहंदी जाय आसली बट ही दुसरी कसली गावली. सोडून दा, काम जालें की जालें. मेहंदी घातली का मातशें. कसो मेहंदी पडल्या टायल्सांचेर. मेहंदी घातली ना का केस मातशे बरे सॉफ्ट जातात. तरी आतां हांव हायलायट बीन करिना केस. कॉलेजीक आसतना हायलायट बीन करतालें, स्ट्रीप बी. बट आतां परमिशन ना. पयलीं बरें स्ट्रीप अशें आसले, बर्गंडी कलर स्ट्रीप केल्ले हांवें, मागीर गोल्डन, मागीर फाटसून हायलायट केल्ले. बट आतां नो परमिशन आनी म्हाका लायकूय ना. तर चला गायज, अशी हांगसर मेहंदी पडल्या ती क्लीन करून घेता आनी मागीर फुडली स्टेप.
एक क्लिप लायला कारण केस सेट उरपाक जाय म्हणून. सो आता ते बरे एक सुकयतले, एक वर 1-1.5 वर अशें दवरतले हांव हे पेन. मागीर कलर बरो येता न्हय तेका लागून. आनी तेच्या भायर हे सुकता म्हणसर हांव आतां स्क्रब लावन घेतले. आनी हो आसा तो स्क्रब. एक्चुअली स्कीन केअर बी तसलें हांव कांय करिना कारण मेन म्हटल्यार म्हाका सूट जायना आनी सूट जाल्ले सुद्दां जाल्यार ते कमी आसता. सो हो एक आसा स्क्रब जो हांव यूज करता. हो पळय D10चो स्क्रब आसा हो. अशा तरेन ऑनलायन तुमकां मेळटा फ्लिपकार्टाचेर. हांवें फ्लिपकार्टाचेर घेतलेलो हो. हेजे लिंक जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता, सो तुमी चेक करूं शकता. सो हो लावन घेतले. आनी तेच्या उपरांत आनी एक स्क्रब हांव डेली एक्चुअली यूज करता, तो म्हटल्यार हो लिप स्क्रब. सो हो एक यूज करता. ओके, सो हो डेली यूज करता, आतांय बीन यूज करतले हांव. आनी आतां हो लावन घेता सगळ्यान पयलीं तोंड धुवन येयले हांव. आनी अशें स्कीन केअर बीन हांव चड करिना, अशें चुकून अशें जाता केन्नाय कारण आतां काम खूब जालें न्हय तेका लागून. तर अशें तरेन लावन घेवया पयलीं. सो आयज फूल व्हिडिओ स्कीन केअराचोच आसतलो. खूब दीस जाले काम काम काम. स्वताकूय पॅम्पर करूंक जाय न्हय. कितें म्हणटा तुमी, बरोबर न्हय? कमेंट करून सांगात म्हाका बी. भायर पावसान काळोख केला. सर म्हजो न्हय स्क्रब लावन जाल्लो आसा. आतां हांव तो न्हय ह्या ब्रशान बरो घासून घेतले. हो जर ब्रश तुमकां जाय न्हय जाल्यार हेची लिंक सुद्दां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता, तुमी चेकआउट करूं शकता. खूब युजफूल असो ब्रश आसा, म्हाका तर खूब यूज जाता. जेन्ना जेन्ना स्क्रब करता न्हय तेन्ना घासपाक खूब बरो पडटा. आनी चड व्हडलेशे पयशे पडना, 69, 79 अशें कितें तरी प्रायस आसा. सो हो पळय अशा तरेन आसा तो. ओके, सो हे सायडीन फेस पॅक लावपाचें आनी हे सायडीन स्क्रब करपाचो. सो आतां तो बरो घासून घेतले आनी तेच्या मागीर लिप स्क्रब लायतले. लास्ट एक हे उरला स्टेप, ती म्हटल्यार न्हय लिप स्क्रब करतले हांव. सो हो सुद्दां हांवें न्हय ऑनलायन घेतलेलो आनी खूब बरो आसा सामको. सो तो स्क्रब आतां हांव करता. जस्ट घेवपाचें आनी रब करपाचें. सो लिप्स मातशे काळपट बीन पडलेले आसता न्हय हांगसर कॉर्नराक बीन, जाल्यार ते हे जाता आनी हेजी टेस्ट इतली बरी आसा न्हय, स्ट्रॉबेरी. अशा तरेन न्हय तो स्क्रब करपाचो. सो चला मागीर मेळटा तुमकां आतां. सगळे फेस पॅक बीन लावन घेतले, मेहंदी बीन लावन घेतली. आतां म्हटलें मेहंदी सुकासर मातशें न्हय प्लांट्सांकूय पळोवन घेवया, झाडांक मातशें उदक घालून घेवया. सो तितलोच टायम वयतलो, मेहंदी बी सुकतली आनी हरशीं म्हणून झाडांचो आयज टर्न बी आसलो उदक घालपाचो. सो म्हटल्यार सोमतें तेंय बीन काम जातलें. आनी खूब जाणांक म्हाजी एक्चुअली झाडां लायक आसा. सो झाडां म्हटली म्हणून अशें जायना, तेंची तितली कॅरूय घेवची पडटा. खूब जाणांक खबर आसतलें, तांकां तसो टायमूय दिवचो पडटा. तुमकां जर बरे तरेन ती ग्रो जाल्ली जाय जाल्यार तसो आमकां टायमूय तांकां दिवचो पडटा. सोमतो डिस्टर्ब जालो तेका. ना वाडना. सो गायज आमी न्हय नाली बीन बरी फ्रेश जाली, बरें दिसता. इतलें बरें दिसता ना अशें दिसलें म्हाका कितल्या दिसांनी नाल्ल्या भशेन. म्हटल्यार न्हय बरें दिसलें सामकें. फेस बीन बरो क्लीन जालो सामको. गेलो पळय आमी भायर बसली म्हटल्यार न्हय हेका रोकडो डिस्टर्ब जाता. गेलो तो हांगसर मम्मी आनी हांव फ्रेश जाली. आतां जेवपाक जाय आनी बरें हेअर वॉश केलें. एक्चुली आमी दीसभर 2 फावटी तरी न्हाता, पण इतली गरमी जाता भयंकर सामकी. पण आयचें वेदर बरें आसा, आयज वेदर खूब बरें आसा. पावस पडटा न्हय बारीक बारीक तेका लागून आनी बरें दिसलें सामकें. आमी हांगसर हें खाता टायमपास. सो आमी एकदांच न्हय भाजून हाडलेलें. सो बट्टेचेर येयल्लें आमी न्हय बट्टेचेर येयल्लें, बट्टेर बरें भाजता सामकें. सो तेका लागून
आणि फाल्यां नाल्यार परवा ना परत असली तशी न्यू बॅच स्टार्ट जातली आमची मसाल्याची. पळोवया आतां फाल्यां नाल्यार परवा स्टार्ट जातली चड करून. म्हटल्यार मिरसांगो सुको हे कर. आतां सद्या वेदर हें आहा पूण पावस पडोंक स्टार्ट जावच्या पयलीं आमी न्यू बॅच रेडी करतली, कारण बऱ्या जाणांची ऑर्डरी आसा आनी थोड्यांक मसालो अजून पावोंक ना तेका लागून. ओके, सो पळोवया कशें कितें तें. पुजा बीन करून घेतली, बरी दिवो वात लायलो आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ कंटिन्यू करया. शेंगदाणे कांदले आनी हाडटाले आज बरें. म्हाका एक सुद्दां दिवंक ना आनी हाड खंय शेंगदाणे. चारच हाडले. चालें. हांगसर मम्मीनूय मेहंदी घातलेली न्हू गे, थोडीशी मेहंदी घातली तिनी लास्टाक. हांगा पळय मगे लास्टाक मेहंदी घातलीच ती थोडीशी. आनी आतां सद्या हांगसर शेंगदाणे खावपाची हें चालू आसा. कितें केला गे आयज? वेज रोस, अळसाण्याचो रोस भाजी. आनी कसली भाजी? मुळ्याची भाजी. सो म्हाका वेज म्हटल्यार ना बेजार येता. आनी जायत्या जाणांनी नाही अळसाण्या लागून जो रिस्पॉन्स दिला पळयात, भरपूर सामको इतलो रिस्पॉन्स दिला ना, म्हटल्यार खूपच रिस्पॉन्स. आतांय बीन खूब जाणांच्या ऑर्डरी आसा. सो फाल्यां परवा बीन आमी पोस्ट करतली. एक्चुली नाही वांगडाच पोस्ट करूंक आमकां गावना, कारण आतां ते थंय व्हरून पॅकींग करचें पडटा न्हय, तेका लागून. अळसाणे, मूग आनी चवळी भरपूर भयानक रिस्पॉन्स येयल्लो आसा. तेज्या मागीर घी खूब जाणांनी 1 लिटर ऑर्डर केला. दाखयतलेंच हांव. तेंय बीन आमी परवा पोस्ट करतली चड करून. हय, परवा पोस्ट करतली. घीक सुद्दां बरे तरेन रिस्पॉन्स येयल्लो आसा. आनी तेज्या भायर मसालो तर आमचो आसातूच. सो तोय बीन आतां परत बॅच मारपाक जाय. ते अंदाजान तुमकां कळ्ळें आसतलें की मसालो सामको हे जावपाक येयला, आवट ऑफ स्टॉक जावपाक येयला. सो खरेंच थँक्यू सो मच, तुमी इतलो ट्रस्ट दवरता आमचेर आनी बरे तरेन रिस्पॉन्स दिता म्हणून. सो खरें मना पासून थँक्यू. आनी चला मागीर मेळटा तुमकां, जेवताना मेळटा कितें स्पेशल आसा तें दाखयता तुमकां. पयलीं हांगसर निरपणसाची कापां, मुळ्याची भाजी, गोड लोणचें आसा आनी हांगसर म्हजो फेवरेट असो अळसाण्याचो रोस आसा. अशें. चला तर जेवता आमी. आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांगसरूच एंड करता. आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमकां देव बरें करूं. बाय बाय.